गोंया खातीर फिडे वर्ल्ड कप जाल्या उपरांत विडीन 40 आमी चेस अकाडमी जे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाच्या वतीन हांव एस्टाब्लीश करता. खूब खोस भोगता अनाउन्स करता आसतना फॉर हायर क्लासीस कोर्सीस घेवपा खातीर ही अकाडमी खूब उपयोग जातालो. आतां पर्यंत गोंयांत जे इंटरवाज कुलकर्णी बरेचशे प्लेयर हे नॅशनल लेवलाचेर इंटरनॅशनल लेवलाचेर वेगवेगळी मेडल्स मेळयली. हाच्याय फुडें ह्या चेस अकाडमीचो ताका खूब मोठ्या प्रमाणात उपयोग जातलो. आतां पर्यंत अलॉंग विथ द चेस असोसिएशन्स आमी 3 रिजनल सेंटर्स आमी वेगवेगळे कडेन चलयता. आनी मागीर इन फ्युचर आमी विचार करता की तालुका लेवलाचेर अशा पद्दतीची कोचिंग क्लासीस करपा पडटा आनी मॅक्सिमम टॅलंट हो गांवागांवांनी आसा. तांकां ट्रेन करपाची गरज आसा खूब भुरग्यांक. कारण चेस ही गेम ही आमी ताका म्हणटा की आपलो टॅलंट खूब बऱ्या पद्दतीन ते उपयोगात हाडपाक शकता. म्हणून तर आमी तालुका लेवलाचेर तरी सेंटर सुरवात केली जाल्यार रुरल लेवलाचो टॅलंट फुडें येवपाक शकता. आनीक फ्युचर अशा पद्दतीचे संवाद खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयांत येतले हाची आमकां आशा आसा. त्या खातीर डेल बेज चेस अकाडमी पणजेन सुरवात करता. ही थोड्याच तेंपाक तसो सावथ गोवा खातीर वेगळो सेंटरूय बी आमच्यान सुरू करपाक टॉय करपाक विदीन ए शॉर्ट स्पॅन ऑफ अ टायम इतके भुरगे आनी तुमी सगळे जाण हांगासर आयल्यात हांव तुमकां कॉंग्रेच्युलेट करता. हाच्या वयल्यान जे चेस हाच्या खातीर म्हटल्यार फिडे वर्ल्ड कप जेन्ना जालें तेन्ना गोंय ग्लोबल लेवलाचेर वचपाची संद आमकां मेळ्ळी आनी वेरियस प्लेयर आमकां ग्लोबल लेवला वयले गोंयांत आयले. आनी गोंय एज अ स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन बॅडमिंटन स्पोर्ट्स हे आमी सातत्यान गोंयांत प्रमोट करीत आसा. ज्या पद्दतीचे खेलो इंडिया सेंटर आमी हांगासर एस्टाब्लीश केले, हॉकी सेंटर आमी एस्टाब्लीश केले, सगळे स्पोर्ट्स आमी खूब मोठ्या प्रमाणात करीत आसा. सेम वे हे चेस हे बी प्रमोट करपा खातीर आमी हाच्याय फुडें whatever the support required from our sports department सातत्यान तुमकां मेळटलो. आयच्या ह्या सुवाळ्याक स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाबा आमकां तरी पावलेले आसात. तांच्यांनी बी ह्या कार्यक्रमाक आपली शुभेच्छा व्यक्त केल्या. काही बिझी शेड्युला खातीर तेन्ना कार्यक्रम पावूंक ना. पण हांव गोंय सरकारच्या वतीन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाच्या वतीन सगळे जाण भुरगे हांगासर आयल्या. भुरग्यांक सांगता अंडर द फिट इंडिया कॅम्पेन द फिजिकल फिटनेस आनी मेंटल फिटनेस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्या खातीर एक तर ग्रावंडार आसप आनी खेळांत रावप जेणे करून फिजिकल फिटनेसूय उरतली आनी मेंटल फिटनेसूय उरतली ही चड इम्पॉर्टंट आसा. आनी ताका लागून पॅरंट्सांनी बी खेळ प्रमोट करप हो चड गरजेचो आसा. नॉट ऑन द मोबायल बट ऑन द ग्राउंड प्रमोट करप हें चड इम्पॉर्टंट आसा. तुमी सगळे जाण ते हाच्या खातीर प्रमोट करतले. आमी सातत्यान पळयता की दशामुक्त भारत ही कॅम्पेन प्रायम मिनिस्टर चलयता. द सेम कॅम्पेन दशामुक्त गोवा हे म्हणपा खातीर आमी चलयल्या. यंग भुरग्यांक आमी जर खेळाची आवड जावपाक शकले आसत जाल्यार बाकी सगळ्या पासून डिस्ट्रक्शन तेंचे जावचें ना. तांचो विचार तांचो फोकस हो एखाद्या गेमीचेर दवरप हे गरजेचें आसा. आनी ताच्या खातीर बऱ्याच जाणां कडेन ल्हानपणा पासून जर आमी चेसाची आवड लायली आसत जाल्यार अशा पद्दतीन यंग टॅलंट फुडें येवपाक शकता. परत एकदा हाच्या उपरांत जावपी टुर्नामेंट म्हाका शुभेच्छा दिता. आनी भुरगे हे टुर्नामेंटात आपण परफॉर्मन्स दाखयतले पार्टिसिपेट जाता. त्या खातीर माय बेस्ट विशीज फॉर देम. वन्स अगेन चेस असोसिएशन हेव टेकन द लीड फॉर दीस अकाडमी ऑल्सो एंड प्रमोट द चेस स्टेट ऑफ गोवा. त्या खातीर हांव चेस असोसिएशन हांकांय बी खूब खूब तांचें अभिनंदन करता आनी म्हाजी दोन दीस पळयता. देव बरें. आणि चेस असोसिएशन गोवा पहिली चेस अकॅडमी गोवा आज हांगा सुरू जाता. आणि आज ह्या चेस अकॅडमी सुरू जावपाच्या कार्यक्रमाक तुमचे आसात गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सर, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स संतोष सुखदेवी सर, चेस असोसिएशनाचे प्रेसिडेंट गोंयचे महेश बाब, म्हणजे सहकारी राजू पवार आनी सगळे जमलेले म्हणजे ऑफिशियल्स, पेरेंट्स, भुरगे सगळ्यांक येवकार. चड वेळ घेना पूण सगळ्यांक एक सांगूंक सोदता जे वेळार भारतान 23 वर्सां नंतर फुडें वर्ल्ड कप ऑर्गनायज केलो आनी तो गोंयांत जाल्लो. मुख्यमंत्री सरान ताची इनिशिएटीव घेवन तो गोंयांत हाडपाचो यत्न केलो. आनी तेच दीस सांगिल्लें की एज अ लिगेसी प्लॅन म्हणून गोंयांत गोंयची ह्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान चेस अकाडमी जावपाक जाय. आनी ताजे ते वेळावेलो विचार आज सराचो आज हांगा आमी तातूंत रियलिटीन तो आज हाडलो आनी आज चेस अकॅडमी गोंयची हांगा सुरू जाता. सगळ्यात मोठ्या सीएम सरांच्या विचारा खातीर सुद्दां मोठ्या ताळयो वाजल्यात. कारण
सरांना दिलो तो विचार आज तो एक रियालिटीन कन्वर्ट जावन आज आम्ही गोयची चेस अकॅडमी आज आमपान हांगा सुरू जाता. काही दिसा पयलीं सरा बरोबर मिटींग जाल्ली आणि चेस असोसिएशनाचे प्रेसिडेंट आणि हांव सरा बरोबर गेल्ले. थंय इमिजिएटली खंयच काय खबरी नासतना सरान म्हणलें सुरू करात. एक्चुअली हो काही दिसा पयलीं कार्यक्रम जावपाचो आशिल्लो पण काही कारणास्तव जालो ना. पण आज तो जाता. सर तुमकां येवकार हांगा सगळ्या जमिल्ल्या पेरंट्सांक येवकार आणि हो विचार ही लिगेसी चेसाची गोंयांत खेळपा खातीर भारत देशभर आमचें नांव वयर काडपा खातीर वर्ल्ड वयर आय थिंक दीस वील बी मायलस्टोन अँड दीस वील बी व्हेरी बिगर स्टेप दॅट गव्हर्मेंट हॅज टेकन. Thank you. I would like to thank Honorable Chief Minister for this support, Honorable Minister for Sport, Ramesh Tavadkar for always that guidance, and all those who have been part of it. We welcome you, sir. Thank you so much, and God bless you. Thank you. It is not merely about inauguration new academies. It is about laying the foundation for a brighter future for countries, young minds who aspire to excel in one of the world's most intellectually demanding sports. Honorable Chief Minister, sir, your leadership has transformed the sporting landscape of Goa under your guidance. The government of Goa has consistently demonstrated that investment in sport is an investment in future of our youth. From creating world-class sporting infrastructure and strengthening grassroots development to encouraging excellence across disciplines, your vision has elevated Goa's position on the national sporting map. One of the most inspiring aspects of your leadership has been the recognition that sports are not limited to physical excellence alone. Chess, a game that develops strategic thinking, concentration, patience, discipline, and analytic ability, has found a strong supporter in your government. Your encouragement has given immense confidence to the chess fraternity and have created new opportunities for aspiring players across the state.